नमस्कार. बाजारान सध्या पावसाळी बाजाराच्या हंगामाक सुरवात जालेली आसा आणि पळयत जाल्यार हो पोंचो नावाचो जो रेनकोट आसा तो बरोच ट्रेंडिंगान आसा. म्हणजे हो जर हांवें 4 वर्सां फाटीं रेनकोट जो घेतलेलो तो 100 सादारण रुपया घेतलेलो तो आजून रिटायरमेंट घेवपाचें नांवूच घेना. एक 800 किंवा 1000 जे रेनकोट आसता ते आमी पयलीं घेवपाक पसंत करताले, मात्र ताका खंय तरी उदक येवपाक लागले किंवा ते खंय पिनले जाल्यार आमकां खूब नुकसाण जालें अशी भावना तेन्ना निर्माण जाताली. मात्र आतां हे 100-200 मेरेन मेळपी हे रेनकोट सर्वसाधारण मनशांक परवडपी अशें आसा आणि ह्या पोंच ब्रँडान सद्या ट्रेंड केलेलो आसा मार्केटान. आणि जे व्हडले व्हडले ब्रँडिंगेचे जे जॅकेट रेनकोट आसताले तेंचे मार्केट सद्या खाल्लेले आसा. बजेटा बरोबर ह्या पोंच रेनकोटाचे फायदे अनेक आसा. म्हटल्यार हो रेनकोट जर सुकयतलो जाल्यार एक 10-15 मिनटान तो सुकता. ते जॅकेट रेनकोटा भशेन तुमकां वरांची वरां तो सुकत घालपाची गरज ना. बॉल्सान फोल्ड करून तुमी खंयूय वचपाक शकता रे ट्रॅकिंग किंवा वॉटरफॉलाचेर सुद्दां. ताका व्हडलो लुगारूय लागना कॅरी करपाक अशा तरेचो पोंचो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे हो चोरयेक गेलो कोणी फारयलो जाल्यार व्हडलें लुकसाण जालां अशी भावना निर्माण जावपाची संभावना ना, कित्याक एक 200 रुपयान हो रेनकोट मेळटा. अशा तरेचो हो परवडपी रेनकोट सद्या मार्केटांत बरोच ट्रेंडींग आसा. तांच्यो रेटी कितल्यो आसा त्यो जाणून घेवया आणि कशा तरेचो हो पोंचो रेनकोट ट्रेंड करता मार्केटान ताचेर एक नजर मारया. आणि कितें हेर बाजारी पावसाळी बाजाराचो हंगामात कितें खरेदी बाजारान आसा ती एक पळोवया. चला. आमी सद्या पणजेच्या बाजारान पळयत जाल्यार प्रत्येक दुकानांचेर हो पोंच रेनकोट लायिल्लो दिश्टी पडटा. हे पोंच रेनकोट लोक व्हरपाक पसंत करता सद्या. हांव खूब पसंत करता. इतलें तेंकां टेंशन कांय ना घालपाचें काडपाचें बीन. ते एक बरी सुविधा आहा. हय ते कित्याक बायकार बीन खंय दवरल्यार बीन चोरी जावपाचें कांय टेंशन ना. ते म्हारगशें घेतलें की आतां खंय दवरलें की ते एकदम ब्रँड दिसता चोरी जावपाचें. आजकाल बेबदे खूब चोरी करता. कोणी घालून व्हरता पूण आज कोणी फारयलो सुद्दां टेंशन ना. फाल्यां टेंशन ना. खंय गुड्डी मारल्यार डिगीन घातलें की जालें टेंशन कांय ना. पंचो आणि रेटूय सारकी सामान्यांक एकदम रिजनेबल रेट आसा. सद्या रेट कितली आसा? 100 रुपीसून घेवन 200, 250, 150 अशी रेट आसा. जशें तुमकां हांवें सांगलें, हांवें 4 वर्सां पयलीं घेतलेलो हो सादारण 80 रुपया रेट आसली तेन्ना. आयज 4 वर्सां जालीं हो रिटायर्ड जावपाचें नांवूच घेना पोंच रेनकोट. म्हणजे अशें 100 रुपया हो 100 रुपया चलता. तितून एक क्वॉलिटी आसता. म्हणजे एक 80 रुपया 100 रुपया 90 रुपया तशें आसता. 80, 90, 65 तशें आसता. मागीर एकदम 65 कापीत फरफर आवाज येता तसले एकदम. ही क्वॉलिटी आसता तेका बरी. रियल कंपनीचे रियल बरें येता तुका. रियल येता व्हडली 1 येता नंबर 1 ते. इथं कस्टमर चडशे नांव विचारून व्हरता येवन. आतां ह्या रेनकोटाक आमी जशें पळयता की ह्या रेनकोटाक घातले काय एक पॅन्टीची कमी आसता. कमी आसता पॅन्टी आसता म्हणजे आमचे दिमके आसता पळय दिमके इतले सकयल येता. पूण आतां पॅन्टी बिंटी येयला असले येयला पॅन्टी रेनकोट येयला सद्या अजून स्टॉक काडून ना भायर. एक 2-3 दिसांनी स्टॉक पावपाक. तेजी रेट कितली आसतली? मिनिमम एक 250, 350 अशे रेट आसता. ओके. म्हणजे सामको परवडपी असो रेनकोट पोंचो. पंचो पूण हें नांव कोणी दवरलें पोंचो म्हणून? ते कंपनीसून न्हू ते कस्टमर सोदून सोदून हाडटा. ओके. ट्रेंड जालेलो आसा. एक तर सवाय आणि 4-5 वर्सां जाले तर चड खर्च जाले बाजारान सगळे कडेन. पूण आतां हे जॅकेटांची आतां रेटी बीन देंवता? ना तोच रेट आसा. 1289 रेट आसा. 1390 दर. 1090, 1290 रुपया. ओके. म्हणजे 1300 जो पयलीं आता डिफरंट व्हेरायटी हा येला तितून जॅकेट आणि झील. तितून एक 500 व्हेरायटी आहा. 1800, 2000 अशी रेटी आसा. ते व्हेरायटी बेस्ट बरे आसा. तर भुरग्यांक बीन स्कूल बॅगाक बीन कांय टेंशन ना. स्कूल बॅग भुरग्याची स्कूल बॅगूय बसता भितर आनी भुरग्याची सेफ्टी तितून इतलें इस्टेबल. आणि सोत्र्यो बित्र्यो कश्यो रेट आहा? नव्यो कितें सोत्र्यो बीन येयला? नवे सद्या आमी चायनीज हाडना. मिनिमम आमचे ब्रँडेड आसा. नॅशनल आनी उल्फ नंबर 1. फूल दाण्याच्यो आसता त्यो? फूल दांड्याचे ते येवपाचे आसा. सद्या म्हाजे हेजे आयला उल्फ आसा सद्या. उल्फ नंबर 1. तेका आनी विचारपाक कोण गरजूच ना. कस्टमर कोण यूज केला पळय तेजा तो दोळे दापून व्हरता उल्फाचे. ओके. एकदम नंबर 1 म्हणल्यार उल्फ. आणि बिजाना व्हडल्यो आसता. बरें एकदम बेस्ट. तर अशा तरेन ही आमकां सद्या म्हायती मेळिल्ली आसा. अजून खंयच्या दुकानार वचून पळोवया कशा तरेन पावसाच्या ह्या बाजाराच्या पावसाळी बाजाराच्या हंगामाची खरेदी कशी आसा ती.
बाजारांत सद्या ह्यो इंद्रधनुश्याच्यो म्हणजे रेनबो कलराच्यो दाण्याच्यो ज्यो छत्र्यो आसा तांची रेटी म्हणटा ते सद्या 200 रुपया आसा पणजेच्या बाजारांत. फुडें जर आमी नजर मारीत जाल्यार ह्यो छत्र्यो ज्यो आसा ह्यो धाकट्यो स्मॉल ज्यो बॅगान सुद्दां घालपाक त्यो परवडपा सारक्यो आसा अश्यो कॅरी करपाक तेजी रेट आसा 200 रुपया. जाल्यार फुडें जर आमी ह्यो छत्र्यो पळयत जाल्यार ह्यो नॉर्मल छत्र्यो आसा तांची रेट 200 रुपया खंय आसा. आनी फुडें ह्यो काळ्यो ब्लॅक कलर ज्यो जेंट्सांक खातीर म्हणजे आतां कलरफूल आसता त्यो लेडीज यूज करता मात्र ह्यो ब्लॅक आसता त्यो चले यूज करपाक शकता आनी त्यो व्हडल्यो आसता दिसपाक तेजी सायज फोल्ड जरी ल्हान जाली तरी तांची रेट सद्या मार्केटान 200 रुपया आमकां दिश्टी पडटा. अशा तरेन सद्या परवडपा सारक्यो रिजनेबल रेट्स बाजारांत सत्र्यांच्यो पळोवपाक मेळटा. सद्या भुरग्यांच्या म्हणजे स्कूल स्टुडंटां खातीर सुद्दां लोकांची हांगासर गजबज बाजारांत पावसाळ्या बाजारा खातीर सद्या आमकां दिश्टी पडटा. लोक व्हडा संख्येन पणजे बाजारांत सद्या भुरग्यां खातीर सुद्दां खरेदी करपाक येताना दिश्टी पडटा. जशें की हांगासर वॉटर बॉटल्स आसा, टिफिन्स अशा तरेचे वेगवेगळे सामान जे भुरग्यांक स्कुला खातीर लागता ताचो सुद्दां बाजार सद्या बरोच भरिल्लो आसा आनी लोकांची एक गर्दी ह्या पावसाळी हंगामाच्या खरेदी खातीर हांगासर बाजारांत दिश्टी पडटा. सद्या लेडिजां खातीर फाटल्यान पळोवपाक शकता तुमी वेगवेगळे हांगासर पावसाचे सँडल्स दिश्टी पडटा. वेगवेगळ्या तरेचे डिझायन्स सोलाचे हांगासर जे लेडिजांक पसंत येवपाक शकता अशे तरेचे हांगासर पावसाळी हे सँडल्स बाजारान आयिल्ले आसा. तेंच्यो रेटी बीन कितल्यो आसा त्यो विचारया आमी तांकां. कितके आसा म्हणजे सद्या तुजे कडेन डिझायन हे पावसाचे आणि हातून डिझायन्स म्हटल्यार ह्याच पॅटर्नान तुका 4-5 कलर मेळटले आणि प्लस दुसरे जे डिझायन्स आसा हितून नवे येयला ते सामके सॉफ्ट हे पांयांक बियांक लागपाचें कांय ना आणि सामको प्यूर रबर म्हणटा पळय तो क्वॉलिटीचो. आणि तितून आमचे कडेन आनी असो नवो आयटम येयला एका इवा म्हणटा. दिस इज व्हेरी लायट एंड कम्फर्टेबल. सारकें म्हणटकूच इतले घातले काय पेपर घातला कसो पांयांक. आणि प्रायस सारको रिजनेबल आजो. हेजो प्रायस येतलो तुमकां अरावंड 350 to 400 रुपीज. ऑलमोस्ट हे सगळे लेडीज तातूंत तुमकां आतां लेडीज जाता कित्याक चिकलान बिकलान पांय पडटा म्हणून तुमकां हे स्पेशल हिल्साचे येयला. कित्याक हांगा आतां सद्याक खड्डे बिड्डे खूब पडलेले आसा. हय हे हिल्स तांकां बरे पडटा आनी दीज आर लायक मोर कम्फर्टेबल. हे पावसांनी आनी पावसाच्या नंतरूय यूज करूंक मेळटा. आनी हितून तुका अशें आतां क्रॉक्स बीन आयिल्ले जे हील आसा हे लेडीजांक लागून स्पेशल क्रॉक्स येयला जो हील चड येता आनी एका जिबिट्स येता फुडल्यान स्टिकर लावपाचे. हे स्टिकर तुमकां सेपरेटली अशे येतात. तुमकां डायमंड जाल्यार डायमंड येता नाल्यार तुका अशे स्टिकर लावपाचे आमचे कडेन सेपरेट आमी भितूर दवरतात. ते तुमकां जाय तशें आमी लावन दिता. आतां हातून वरायटी म्हणजे अशे 2 in 1 तुमकां अशे सँडल्स मेळटले लेडीजाचे स्पेशल. ते स्पेशल हिल्स आयल्या आनी हे तुमकां थ्रू आउट द इयर घालूंक मेळटले. हे जे पॅटर्न्स आसा पळय हे नॉर्मली तुमकां खंय मेळना हांगा गोंयानूच मेळटा. कित्याक गोंयान पावस चड पडटा आनी हिल्स आमचे गोंयकार चड घालता. नॉर्मली फ्लॅट्स सगळ्यां कडेन मेळटा तुमकां. ते फ्लॅट्स आसा ती चडशी डावन सावथ चलता पूण गोंयान आमचे हांगा कित्याक लोक मातशे हिल्स चड प्रिफर करता. आनी फ्लॅट्सान जाल्यार अजून येवपाचें आसा. आतां जस्ट स्टार्ट जाला म्हाका दिसता मनसूनूच दिसता हो स्टार्ट जाला तो. पूण वी आर गेटींग सेट एंड गेटींग रेडी फॉर द न्यू स्टॉक अरायवल एंड मेक द कस्टमर्स हॅपी. सद्या पणजेच्या बाजारांत लेडिजां खातीर हे बरे हाय हिल्साचे सँडल पावसाळी उपलब्ध आसात आनी वेगवेगळे डिझायनूय येवपाचे आसा. अशा तरेची एक खूश खबर लेडिजां खातीर पणजे बाजारांतल्यान आयिल्ली आसा. दुकानदारांनी दिल्ली आसा. बेगींतल्या बेगीन तुमी येवचे आनी हांगासर हे सँडल्स पावसाळी खरेदी करचे.
पणजे बाजारांत चेड्यां खातीर सुद्दां वेगवेगळे तरेचे डिझायनाचे सँडल्स उपलब्ध आसा, पावसाळी सँडल्स जे आमी दर वर्सा पळयता. हांगासर आमकां वेगवेगळे डिझायन दर वर्सा क्रॉक्स स्टायलीन पळोवपाक मेळटा, जे पावसान बरे टिकाऊ आसता म्हणून. सो कशा तरेचे डिझायन आयिल्ले आसा तेजेर एक नजर मारा. आमी तेंचे रेट विचारया सद्या. आमच्या बरोबर आसा दुकानदार. नांव कितें तुमचें? स्वप्नील नाईक. सद्या कितें कसले कसले डिझायन आयले तुमचे? सध्या बी क्रॉक्सान येयला आसा, शूज येयला तुका न्यू आतां ड्युटी शूज आहा सगळ्यांक आतां स्पेशल. एक क्रॉक्सान आतां खूब चलता सद्या, आनी स्लिपर्सांनी आहा ऑल टायम ऑल वेदर. म्हणजे आता हे म्हणजे जे कोण कामार वयता ऑफिसांनी तांकां सुद्दां ते लेदर टायप रब्बरान बरोबरान येयल्ले आसा. हे न्यू प्रोडक्ट येयल्ले आसा एक्युलेट कंपनीचे, आनी आमी पॅरेगॉन चडशे आमी पॅरेगॉन प्रिफर करता. बरें, आता हे पावसान जे क्रॉक्स स्टायल येयला पळय तेंचे रेटी कितल्यो? क्रॉक्स आहा पळय 350 to 300 मेरेन क्रॉक्स तुका मेळटले बरे क्वॉलिटीचे. मागीर तुका अशे शूज मेळटले. मागीर पावसाळी शूज एक्युलेटाचे येयल्ले आसा. आनी जे लेदर टायप रब्बरान येता म्हणजे ऑफिसान घालपाक सारके तेजी रेट कितली आहा? लेदर टायप बी पळय 300 आनी 350चे आहा. हे शूज आहा पळय हे स्पेशल तुका ऑफिसाक यूज जाता. सो ते कळाय ना मागीर लेदर. ना ते लेदर रब्बर कशें दिसना तुका. ते स्पेशल पुलीस आनी हांकां ड्युटी शुजांक चडशे यूज जाता. सद्या आतां गिरायक येवपाक स्टार्ट जालेले आसा. सद्या आतां चालू जाला. सगळ्या भुरग्यांचे आतां चालू जातले. एक आतां 2 दिसांनी भुरग्यांचे सगळो स्टॉक येतलो. भुरग्यांचो किड्स वेअर सगळे स्कुलाक लागून स्पेशल ब्लॅक येतले सँडल्स. भुरग्यांच्या हेंचे रेट्स कितले आहा? भुरग्यांचे तुका अरावंड 250च्यान स्टार्ट आसा. ती सगळे सायजी प्रमाणे रेट आसता तेंचे. नवे डिझायन कितें येवपाचे? नवे डिझायन खूब येवपाचे आहा आनी सद्या आतां एक डिझायन येवपाक लागिल्ले आसा पावसाळी सँडल जे आमकां दर वर्सा वेगवेगळे चेंजीस पळोवपाक मेळटा. क्रॉक स्टायल किंवा जे ऑफिसान वचपी जेंकां लेदर शूज लागता त्या स्टायलीन रब्बर म्हणजे ते कळा सुद्दां ना अशा तरेचे शूज आमकां हांगासर मार्केटान येयल्ले पळोवपाक मेळटा. 350 ते 400 रुपयान बऱ्या दर्जाचे हांगासर पावसाळी सँडल्स उपलब्ध आसा. तुमी येवचे आनी हांगासर खरेदी करचे पावसाळी बाजाराची. आमी पयले भुरग्यांचे पावसाळी सँडल सुद्दां बाजारान आतां आयिल्ले आसा आनी वेगवेगळे डिझायन फॅन्सी अशे टायप. तांकां विचारया कितल्या भुरग्यांच्या सँडलांचे पावसाचे रेट? आसा 200 आसा 250 आसा. हे सगळे स्लिपर्स 200 ते आनी ते सायडीक आहा ते 250 आहा. हे बरे बरे डिझायन सुद्दां सेम ना हे सगळे डिफरंट आसा. ओके ना, हे आतां फॅन्सी आहा पळय ते हे क्रॉक्स सगळे 250 300 तशेंच प्रायस. म्हणजे व्हडल्यांचे रेट आसा त्याच दर्जान. किड्सूच दवरता सगळे ना तश्यो न्ही, आतां व्हडल्यांचे रेट्स आहा पळय त्याच लेवलाचे रेट. लेवलाचेर सगळे 250 300 तेच रेंज. म्हणजे वेगवेगळे कार्टून्स मागीर ते फॅन्सी तरेचे अशे सँडल्स भुरग्यांक आकर्शीत करपा सारके बाजारात आयिल्ले आसा. तेंचे रेट तश्यो परवडपा सारक्यो आसा. 300 350 ह्या दरान 200तल्यान स्टार्ट जाता म्हणटात अशा तरेन. पावसाळी बाजाराच्या हंगामाक सद्या लोकांचो प्रतिसाद कसो मेळटा तुमकां? प्रतिसाद म्हणजे मेळटा पण कित्याक सध्या अजून पावसाचे म्हणले अजून काय येवंक ना स्टॉक. फक्त येयले ते भुरग्यांचे स्टुडंट्स स्कूल स्टुडंट्साचे ब्लॅक सँडल्स. ओके, अजून जर लेटस्ट जर अजून काय येवंक ना. आनी म्हणजे व्हडले येतले ते मागीर येतले आफ्टर हे म्हणजे आफ्टर म्हणजे जून फर्स्ट वीक मेळटलो का व्हडली सायजी कलरींग बी वेगवेगळे डिझायन. हय आतां सद्या आतां गिरायक म्हटलें फक्त एक आतां अजून स्कूल स्टार्ट जातले म्हणून स्कुलाचे मातशें गिरायक येता. एक करून येता. अजून सारकी फूल स्विंग जमना अजून. फूल स्विंग 1-2 तारखेच्यान सुरू जातले स्टार्ट. नाल्यार 28 29 अशें स्टार्ट जातले. मोस्टली कितें जाता सगळे रावता आसतना एंडिंगूच रावताले. म्हणजे मार्केट तेन्ना भरलो म्हणजे रेट्स मोरल सेम आसा. पयलींचोच रेट आहा. अजून रेट असो वाडूंक ना काय वाडूंक ना. हय पयलींचोच रेट आहा. अजून हे काय ना. आनी रेट पासून आसल्या पासून आमकां कितें जो MRP पासून आसल्या तेजेर आमी एक 10% 20% डिस्कावंट दिवन दिता. हय रेट म्हणजे चुकोवन मेळ्ळ्यार 100तलो एक कस्टमरचो एक म्हणजे एक रेट फिक्स मेळटलो नाल्यार नात. नाल्यार सगळे बार्गेनिंगूच रेट. पावस पळया कसो दाटला तो. आनी सद्या पावसान सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे ती सगळ्यांच्या घरा कडेन खोपींग बिपींग लागपी ही ताडपत्री सद्या लोकांक गरजेच्यो जालेल्यो आसा. पावसाच्या दिसांनी ताका खूब महत्व आसता. ताडपत्रींची रेट कशी आसा तेय विचारया. पणजेच्या बाजारांत सद्या ताडपत्री विकपाक हांगासर लोक बशिल्ले आसा. तांची रेट मिटरान कशी आहा ती पळोवया. ताडपत्रींची रेट सद्या कितें आसा ते विचारया. सद्या ताडपत्री रेट ज्यो मिटराक सध्या कितें आहा प्लास्टीक डिफरंट सायजीस आहा. 12 फूट 8 फूट 9 फूट 10 फूट
ते हिशोबान रेट आहा 120, 150, 90, 50, 60 डिपेंड ऑन सायजी प्रमाणे रेटी आहा. सध्या आतां ह्यो ज्यो ब्लू कलरच्यो असतात ज्यो चडश्यो यूज जाता ताची रेट कितली आसा? ते 150, 120 सायजी प्रमाणे आसता. कितें आसता रुंदाय आसता 12 फूट आसता, 18 फूट, 24 फूट, 30 फूट. ते फिटा हिशोबान रेट आसता. कितकी लांब रुंदाय आसता तितकी रेट. सध्या आतां गिरायक येवपाक स्टार्ट जालें. बारीक बारीक चालू आहा. स्टार्ट पावस तेंकलो. पावस येवना न्हू, गरमी वाडल्या आनी पावस स्टार्ट जावना. मेन पावस स्टार्ट जावना अजून. आनी ती पातळ पिशवी आसा तेका कितली? पातळ ती 40 रुपया, 30 रुपया तशें. सो सध्या ही जी ब्लू आमी ताडपत्री म्हणटा जी सर्वसाधारण यूज जाता खोपींक झोपडेंक किंवा हेर गजालींक खंय गळटा बिटा थंय तेजी रेट जी आसा ती 12 फुटाक 150 रुपया म्हटल्यार 1 मिटराची रेट सध्या 150 रुपया आसा सध्या बाजारांत. तर हो आशिल्लो पणजे बाजारांतलो पावसाळी बाजारी खरेदीच्या हंगामाचो आढावो नियाळ. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडारकारा सयत हांव गौरीश प्रभामणकर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.